왼손 기대. Bomogasino तुमका सर्वांक या वर्षाची बरी सांस मागता असताना देवानं या सगळ्या वर्षात आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणाक सगळ्यांना तामकार आमी ताका अर्गां दिवया, ताची स्तुती करया आनी नवें वर्स ताणें आमकां दिवचें ताच्या कृपेन आशिर्वादान भरलेलें जावं म्हणून मागया. सर्वां आमी दिते घालया, गावया नमो नमो जेसू क्रिस्ता उंड्या रुपार आसय. Jesu Krista, undia rupai ponasya, namo namo serbundara, sakramita pangkaraja, namo namo Jesu Krista, undia rupai ponasya, namo namo serbundara, sakramita pangkaraja. Namo namo Jesu Krista, undia rupai ponasya, namo namo serbundara, sakramita pangkaraja, namo namo Jesu Krista, undia rupai ponasya, namo namo serbundara, sakramita pangkaraja. Alleluia, 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 alleluia. Namo namo Jesu Krista, undia rupai ponasya, namo
Serbundara Sakramita Tamkaraja Namo Namo Yesus Kristus Undiaru Paliponasya Namo Namo Serbundara Sakramita Tamkaraja Alleluia 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 Sergi sotetu angka melo kraula Dev pon lipon tuje undiaचे रूप घेतला उद्या वायनाळे तू आमचे खान जाता आमच्या मोगान भरून तुका सुसमर्पिता नमो 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 येशू ख्रिस्ता Undiaru Paliponasya Namo Namo Serbundara Sakramita Tamkaraja Alleluia 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 Cine suktu duka sangok alia Tuje tampusul ashe unanga raya Ye Jesu ye amkamelo tuye Tuje kurbeche denya bandar ye Namo Namo Jesu Krista Undiaru Paliponasya Namo Namo Serbundara Sakramita Tamkaraja Alleluia 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 Sangat ya Alleluia 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 Namo Namo Yesus Kristus Undiaru Paliponasya Namo Namo Serbundara Sakramita Tamkaraja Sangat Namo Namo Yesus Kristus Undiaru Paliponasya Namo Namo Serbundara Sakramita Tamkaraja
मुघलाची सू पण सगळ्या वर्सां आमचे संगत रावल्ल्या आमकां मोगान सलयल्ल्या आमची जतन घेतिल्ल्या आमच्या कश्टान वरांनी आमकां आदार दिल्ल्या स्वादीक सक्रामेंतांतल्या सोम्याचे सू तुका आमी आराधन करता ह्या संजेच्या वेळार पण सगळ्या वर्सां तुवें केल्या बरेपणाक घर खातीर तुजे समोर मेळ्ळ्या दिन कितें हे सोम्या आमी तुज्या बऱ्यापणाक आसा काळीज किरकोळ म्हजें दिन तुका ह्या वेळार मुघलाचे सू तूं जावन आसाय आमच्या जिविताचो धनी आनी सडवंकार पण सगळ्या वर्सां खरी एक मेटान आमकां राखलाय सांबाळलाय देखून ह्या घडये थोडो वेळ आमी माऊनपणी ह्या तुज्या पवित्रपणा मुखार धिंगेर पडून तुका नमस्कार आनी आराधना करता आमची दिश्ट आमी सोम्याचेर घुसोवया तो कितें सांगता तें आमी आयकुया ताच्या मोगांत थोडो वेळ रावूंक आमी पेसाडया आनी ताची आमी स्तुती गावया नमस्कार करूया नमस्कार करूया नमस्कार मुघलाचे सू सगळी थांब बापाचो मोग खाण घेवन आमच्या काळजांत तो मोग तो ओपोवंक तूं आयलो सगळी थांब देवाचें देवपण खाण घेवन आमच्या काळजांत तें देवपण घालूंक तूं आयलो सगळी थांब बापाचें मनशापण घेवन मनीसां गर्दनाच्या गोट्याक मनशापण दाखोवंक तूं आयलो सगळी थांब देवाची दयाळाय घेवन दयेचे व्यक्ती जावच्याक शिकोवंक तूं आमकां आयलो आनी तूं ह्या पवित्र युक्करिस्तांत खरोच हाजीर आसाय आनी तुका आमी नमान करता नमस्कार मुघलाची सू देव आमच्यामध्ये आणि ताच्या मोगा समय इमानुएल जावन
आमचे संगी आमचे गतींत रावूंक तूं आयलोय आनी तुजें देवपण आमचे मदें पैदा केलें. हें देवपण काळोखांत वसवाड प्रकाशलेले बडी. हें देवपण पातकाच्या बिडारांत बागेपणपण परसलेले बरी तुवें आमकां दाखोवन दिलें. आनी तेंच बागेपणपण आमकां तूं दाखयताय. आनी त्या बागेपणपणांत आमचो तोंड उमरच्या तूं आमकां आपयताय. तुका आमी आराधन करता आनी गायता. या नमस्कार करूया. या नमस्कार करूया. या नमस्कार करूया. घोडा जेजू बेथलेमाच्या गोठ्यांत गोरवांच्या कावणेर जशे मनशांक कान जावन तूं आयलोय आनी ह्या खातीर तूं पवित्र युक्करिस्त जालोय आनी म्हाजो मेस्ताचें जिविताचें काण जालोय. आनी तूं सांगताय जो कोण म्हाका सेवता ताचे थंय हांव रावता आनी तो म्हजे थंय रावता. जिविताच्या गुंड्या तूं आमचे थंय रावताय आनी आमकां तुजे थंय रावून दिताय. तुज्या ह्या हाचले खातीर तुका आमी आराधन करता आनी गायता. या नमस्कार करूया. या नमस्कार करूया. या नमस्कार करूया. परत करूया. या नमस्कार करूया. या नमस्कार करूया. या नमस्कार करूया. सर्वांनी बसया. थोड्यो घडयो सोम्या मुखार आराधनान जशे तेका जाणट्यांनी देवाच्या सर्गीच्या बापाच्या पुताक आपल्यो कानिको अर्पिल्यो. सरपणून ताका नमस्कार केलो. गवळ्यांनी धांवाधांवी वचून जेजू बाळकाक फळयांनी दूख लायलेल्या त्या सोम्याक आराधन केलें. आनी तोच सोमी फळयांनी बूट लायलेलो कुरपेन भरलेलो तोच सोमी एवकरिस्ताच्या रुपी आमच्या मदें आसा. ताका आमी आराधन करया. ताची स्तुती करया. ताका महिमा दिवया. ताणें आमचे थंय दाखयल्ल्या पवित्रपणांत आमी संतोश पावया आनी मौनपणान ताका आमी सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सक्तेन आनी आमच्या आत्म्यान ताका आमी आराधन करया. तूच म्हजो रचणार, तूच म्हजो पोसणार, तूच म्हजो सांबाळणार. हें गीत आमी गावया आनी सुम्याक आमच्या हरसिया. ताणें आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणाचो उगडास करया आनी ताका हरसून गावया. तूच म्हजो रचणार.
smoso krasna, tu smoso sarvanda, tu smoso yeklo, somi moga. Kabya? Tu smoso sarvanda, tu smoso yeklo, somi moga. Tu smoso rasna, tu smoso sarvanda, tu smoso yeklo, somi moga. Baiklah. Duka Jesuha warkan tolo, duka Jesuha dinwas tolo, duka Jesuha vengai tolo sedangkan. Sengya? Duka Jesuha warkan tolo, duka Jesuha dinwas tolo, duka Jesuha vengai tolo sedangkan. Yang satu kemudian, oh Yesus moga, oh Yesus daya, oh Yesus moga, Yesus. Babnya? Oh Yesus moga, oh Yesus daya, oh Yesus moga, Yesus. Tu smoso uzva, tu smoso ada, tu smoso ruka, tu smoso samsara. Kabya? Tu smoso uzva, tu smoso ada, tu smoso ruka, tu smoso samsara. Duka Jesuha wakil tolo, duka Jesuha dinwas tolo, duka Jesuha vengai tolo sedangkan. Sangat lagi punya duka Jesuha wakil tolo, duka Jesuha dinwas tolo, duka Jesuha vengai tolo sedangkan. Sangat agaknya. Oh Yesus moga, oh Yesus daya, oh Yesus moga, Yesus. Berikutnya, oh Yesus moga, oh Yesus daya, oh Yesus moga, Yesus. Tu smoso rasna,
Smoso sarvanda, smoso yeklo, somi mogal. Kabya? Smoso rasa, smoso sarvanda, smoso yeklo, somi mogal. Sangata? Tuga Jisuha, wakil Tuga Jisuha, pinwas Tuga Jisuha, vegan sedata. Perhatikan, Tuga Jisuha, wakil Tuga Jisuha, pinwas Tuga Jisuha, vegan sedata. Bersama semua Maria. Yo Jesu moga, oh Jesu dayar, oh Jesu moga, Jesu. Beratnya, oh Jesu moga. Oh Jesu kayar, oh Jesu mogar, Jesu. Tu semua servanda, tu semua sambarna. Terus musuh yekus somi maka tuka Jesu kar zamana tamu आराधना करता तुका वाकणता जसे सगळीचे बडवे तुझे मुखार सरपडून तुका वाकणता तसे हम वाकणता सगळी पृथ्वी आपले तस्तकी तुका वाकणता ताच्या संगत मिळून हम तुका वाकणता सुकणी सावजा म्हूण जाती रूप जडा फुलां फळां तुका वाकणतात तशें हांव तुका वाकणता कित्याक तूं म्हजो सांबाळणार तूं म्हजो मोग करतलो तूं म्हाका शांती दितलो पूण मोगाचे मोगाळ जेसू तुजो मोग हांवें कितलो फाटीं दिला तुका हांव अनउपकार जावन कितले फावटी सकना तुजो मोग सागोरा प्रास बोळादीक सगळं प्रास गुंडा एक असो अंतराळ प्रास वयर असो इजाया प्रवाच्या पुस्तकांत आवयच्या प्रास वर्त्या रितीन आमचो मोग करचो म्हूण तुवें आमकां बसयलां जशें कुकुंबी आपल्या पिलांक पाकाट्या पोंदा गिदातावन दुस्मानातावन राखता सांबाळटा तशें तुज्या पाकाट्याक सावळे घाल आमकां राखताय सांबाळताय पूण हांव कितले फावटी तुजो सांगातच सोडून गेला वय मोगाचे न्हू देवाचो मोग आमचे थंय विशिश्ट आनी विशेश आवयच्या गर्भांत म्हणून ताणें आमकां वेंचून आमकां पवित्र देवान वापरून आमकां अभिशेक करून ताणें आमकां वेंचून काडल्यात ताचेच जावन आमकां नेमल्यात तुजें नांव म्हज्या उजव्या हाताचेर हांवें बरोवन दवरलां तूं जावन आसाय म्हजो सोम्याची उतरां सोम्याक आमचें तें आसो गूंड मोग दाखोवन दितात पूण हांव सोम्याक कितल्या मोगान जियेलां विशेश रितीन सोम्याचें भजन करच्याक सोम्याचें आराधन करच्याक कितल्या उमेदीन आमी इगर्जेक आयला सोम्याच्या दिसाचो सॅक्रिफीस भेटोवच्याक आयताराच्या दिसा धांवात आमी
सोम्याक भेटूंक माहीत मागे कुटुंबांत तेर्स मागणे देवासां हे सुकोण कान घेवच्या थंय हांगासर हांव बोलांगी सोमी म्हणटा म्हजे भायर तुमकां दुसरो देव ना तुम्ही म्हजी परसा हांव जावन आसा तुमचो देव म्हणून आमच्या सालत्या जिवितांत सोम्यातान आमी कितले पयस गेल्या थोडे फाटी देवसार दाखोवन दिता तें बरें पूण थोड्या घडयांचें बगूंक आमी गेल्या आनी देवान म्हज्या जिवितांत अजाप केला म्हणून आमी सांगूंक ना देवसराच्या अजापाक आमी बोलोवन बरेपण घडलां म्हणून आमी देवानच बरेपण केलां म्हणून आमी सांगूंक ना आनी ह्या खातीर निजा देवाक सांगून फडकिऱ्या देवा फाटल्यान आमी गोंब्याक उजाला करूंक ना आस्तोस सोमी परत ताचे थंय आपयता जशें सिनाय पर्वताच्या मुळांत मैजेक आनी सगळ्या परजेक देवान आपणाशी ओडलें तशेंच तसो सोमी आमकां ताचे थंय ओडता आनी आपल्या बोक्सांनी आमकां भरता त्या सोम्याच्या बोक्सांनी मागया ताचे तावन वेची पुता बरी आमी पयस गेल्ल्याक सुकोन गेल्ल्या शेणये बरी आमी पयस गावल्ल्याक सांडून गेल्ल्या नाण्या बरी आमी ताचे तावन पयस गेल्ल्या ताचे लागचें बोक्सांनी मागया बोगोस म्हाका सोम्याचें सूख अस्कत जावन हांव पातकाचे पिडेंत घुस्पडना हांव बक्षितां म्हज्या दुस्मनाक हांव बक्षितां म्हज्या कुटुंबाच्याक हांव बक्षितां म्हज्या शेजाऱ्यांक हांव बक्षितां हर एकल्याक म्हाका तुकयल्ल्यांक नवें वर्स आमी अरण करता आसतना पोरण्या वर्सा आमी देवातावन पयस गेल्ल्यो गुडयो मुगाच्या भवनान बेगिनो आमच्या मतीक आमी हाडया आनी सोम्याचें बक्षांनी आमी मागया आमचे दोळे धाडया ऐका बोगोस म्हाका सोम्या जेजू अस्कतां जावन पातकाचे पिडेन हांव घुस्पडा हांव बक्षितां दुस्मना हांव बक्षितां शेजाऱ्या हांव बक्षितां घरच्या हांव बक्षितां सगळ्या जेजू तुज्या नांवान सांगा हांव बक्षितां दुस्मना हांव बक्षितां शेजाऱ्या हांव बक्षितां घरच्या हांव बक्षितां सगळ्या जेजू तुज्या नांवान 4 दिसांच्या संसार मोगाच्या भवनान बेगिनो आमी आसा आनी आमच्याच फिरगजांनी कितल्या जाणां गोवा भायल्यामध्ये सगळे आसात कुटुंबांत ना समाधान आसा आनी ह्या ना समाधानाक मुख्य कारण जावन आसा जेजूक आमी पयस दवरना देवसाराक आमी लागीं घेतना हो देवसार मोगाचे न्हू सवार पडी पियोण्याचो देवसार आमच्या कुटुंबाक दोस्ताक लागलो थोडे फाटी हो देवसार जमरो आमच्या कुशेचो आनी आमच्या आशेचो
लेखावरती पार्टी, लेखावरती आशा, हर एक दीस पार्टी, फाकवना, पिवना, कुटुंबात जाऊन पैसा अशी करता. थोडी म्हणी हप्त्यात एक दीस कोणी कुटुंबात मागण्याक रावले ना, तर कुटुंबाच्या विरोध आम्ही केल्ल्या भातकां खातीर देवाक आमी बक्षण मागूंक जाय. कितल्या जाणां कुटुंबांत, कितल्या कुटुंबांत भुरगीं बाळां आवयचें उतर आयकनासतना, आवय बापायचें उतर आयकनासतना तांची खुशी करतात. आणि असं जाल्या वक्तार देव वेचीक पुता बरी तांकां परत फाटल्यान पळयता. सगळ्या वर्सां आमच्या कुटुंबा विरोध केल्ल्या भातकां विरोध आमी बक्षण मागया. कुटुंबात समाधान हाडच्या बदलाक जर हांवें दुस्मानकाय हाडल्या, कुटुंबात संतोष हाडच्या बदलाक दूख हांवें दिना, जर तर म्हज्या पतीक या पत्नीक लेखावरतें दोसलां आनी लेखाच्या पिसडीत दुखयना, जर म्हज्या भुरग्यांक बिसोड सांगपाक कारण जालां आनी तांच्या रागार रावूंक आमी जर तर कारण जावया, आमी तांचे लागचें बक्षण मागूंक जाय देवा लागीं. कित्याक बक्षिना जाल्यार मतीक शांती आसची ना, बक्षिना जाल्यार मतीक समाधान ना, बक्षिना जाल्यार आमच्या जिवितांत भलायकी आसची ना. बक्षिना जाल्यार मोनाक शांती ना, हांव बक्षिता, हांव बोकळटा तुज्याच नांवान. सांगात, हांव बक्षिता दुस्मना, हांव बक्षिता सेसाऱ्या, हांव बक्षिता बच्चा, हांव बक्षिता सगळ्या जेजू तुझ्याच नांवान. हांव बक्षिता दुस्मना, सोन्याच्या नांवान आमी दुस्मना बक्षिया. हांव बक्षिता सेसाऱ्या, सेसाऱ्यामध्ये बांदलो फाकोर दुस्मनांतले सोडून घालया. हांव बक्षिता सगळ्या जेजू तुझ्याच नांवान. मुगोचे सर्गीचे मांस नाही फकत आमच्या बऱ्या कामा मरी फात जोडचे, संगताचं दुस्मनाक बुकसिल्ल्या मरी फाती जोडचे. म्हणून चिंतून तोंडांतूं सारून वायट धरून आनी बरें सोडून कितले फावटी आमच्या वाड्याक शेजाराक बरे समार्यकार जावचे आमकां अवकाश आसले. म्हणून ताच्या रगड्याक हांवें कित्याक वचूंक जाय म्हणल्यार चिंतपान आमी भरल्या. सबार फावटी आमी ग्रेस्त मनशां बडी आमी आमच्या बापार आसच्या, म्हणजे दुबळ्यांक, अनाथांक, लाजरांक आमी खुशीन लोटला. वेतना हाडूंक ना, येताना हाडूंक ना, वेताना व्हरूंक ना. जिवीत जाता रितें एका दिसा. भुईमुगाच्या भावनान भयणीनो, जर तर शेजाऱ्यां सांगाता आमी झगडल्या सगळ्या वर्सां, आमच्या कुटुंबाच्या पयशिल्ल्या कुटुंबाच्या सांद्या सांगाता आमी झगडल्या आस्त बदके खातीर, ल्हानशा संगती खातीर आमी शेजाऱ्या मदें दुस्मानकायेचो पाबोर बांदला. तर सुम्याराच्या आमी बक्षण मागया. आमी मागया बक्षांनी पवित्र सभेच्या वडिलांक, पवित्र सभेचे वडील ह्याच धर्मिकां आमच्या आत्म्याची जतन करतात. थोडे फावटी तांच्या अस्कतायेंत आमी व्हडरावळेर बांदला. तांच्या सुखीतय आमी व्हड बांदपां बांदल्यात. म्हणजे ल्हानशे सुखी व्हड करून शेजाऱ्यांत येवंक जायनात. आत्मीक वडिलांतय केल्ल्या सुखी खातीर आमी बक्षण मागया.
आम्ही बक्षण मागया आमच्या कुडीचेर आम्ही केल्ल्या खल्ल्या खातीर आणि बेफिक्र खातीर आमचे कूड देवाचे मंदिर आमचे कूड पवित्रत्म्याचे जिवें तें पूण सगळ्या वर्सां मोगाच्या न्हू सामकुरो विविध रितींनी जर आमच्या कुडीचेर आमीच विविध रितींनी वायट केला सोम्यात आमी बक्षण मागया आमी बक्षण मागया देवाचें उतोड वाचूंक आमी आळसाय दाखयल्ल्या खातीर देवाच्या मुखार आमकां बळ दिता आदार दिता मागया आमी बक्षण मागया पेल्याचो मान आमच्या उतरांनी या आमच्या दिसतीन आमी खाटलेल्या पासत आमी बक्षण मागया शेजाऱ्यांचें नांव आमी पाड केल्ल्या पासत तर मोगाचें न्हू दाविदा बरी आमी मागया आमी पातकी सोम्या खाकूळ तूं तुजी कर राग हगे मोसोर म्हजो पयस कर मोगान भरून म्हाका जियोंक आदार दी हांव पातकी सोम्या काकूत मोजी कर राग म्हजो पयस कर मोगान भरून हांव जियेता हांव बक्षिता दुस्मना हांव बक्षिता शेजाऱ्या हांव बक्षिता घरच्या हांव बक्षिता सगळ्या जेजू तुझ्याच नांवान हांव बक्षिता दुस्मना हांव बक्षिता शेजाऱ्या हांव बक्षिता घरच्या हांव बक्षिता सगळ्या जेजू तुझ्याच नांवान आपल्या उघडलेल्या हातांक सोमी आमकां आपयता खांदार आमकां घालून संतोषान गुड्या दोंगरा वयल्यान तो देवोन येता आमकां ताच्या खांदार घालून दाराच्या बागलार वेचीक पुताक पोटून करच्याक आपले हात उक्ते करून तसो सोमी आमच्या मुखार राखून रावला सोम्याच्या वेंगेंत मेळटा आमकां धादोसकाय सोम्याच्या वेंगेंत मेळटा आमकां दयाळाय सोम्याच्या वेंगेंत मेळटा आमकां सबस्तकाय आनी सोम्याच्या वेंगेंत मेळटा आमकां सर्वस्व आनी समाधान तर मोगाचें न्हू पण सगळ्या वर्सां देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणाक आमी अर्घां दिवया ताची स्तुती करया तुमची जबाब अर्घां आनी होगळाक तुका सोम्या जेजू अर्घां आनी होगळाक तुका सोम्या जेजू अर्घां आनी होगळाक तुका सोम्या जेजू फुडें सगळ्या वर्सां आमचे मदें रावून आमची जतन घेतिल्ल्या खातीर फुडें सगळ्या वर्सां आमच्या कुटुंबाक रावून आमच्या कुटुंबाची जतन घेतिल्ल्या खातीर फुडें सगळ्या वर्सां आमच्या संगता सोडून आमच्या सांगता सांगत पण दिल्ल्या खातीर फुडें सगळ्या वर्सां आमच्या मुखार रावून सर वायट विघ्नां आमचे जावन पयस केल्ल्या खातीर फुडें सगळ्या वर्सां आमचे वयर रावून आमकां सर वायट घडणांतल्यान बरी राखल्या खातीर फुडें सगळ्या वर्सां आमच्या पैनार आमचो सांगाती जाल्ल्या खातीर सगळ्या वर्सां आमचे ते रावून आमचे संरक्षण करून आमकां मोगान भरल्ल्या खातीर फुडें सगळ्या वर्सां खाकुलटीन भरवशान आमकां भरल्ल्या खातीर फुडल्या वर्सां तुजें आत्मीक रितीन भजन करून याज मारिफात धर्मीक मारिफात
आमकां तुवें लागीं हाडिल्ल्या खातीर पवित्र युक्रिस्त म्हणटी फास सगळ्या वर्सां आमकां पसून आमच्या आत्म्याचें खाण जाल्ल्या खातीर तुजें उतर आमचे मदें वाचून आमच्या कुटुंबांत वाचून तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक आमकां आधार दिल्ल्या खातीर आमच्या भुरग्यांपणाक आमचे उद्देशी तुजे उद्देशी आमकां संतोष मेळचो केल्ल्या खातीर कोरोना पिडेन आमकां सुमेस्ताक ग्रास येते कुटुंबांत एकल्या कोरोना पिडा लागले तर सगळ्यांक ती पिडा लागून सगळ्यांक ताणें काडून वर येते पूण आमकां ताणें सांबाळून सोलोवन राखून वेल्ल्या खातीर सर्गांनी पगला तुका सोम्या जेसू पवित्र आत्म्याक आमचो बुजवणदार दूत देणार जावन आमकां दिल्ल्या खातीर बापाच्या मोगांत आमकां सदांच तुवें एकठांय केल्ल्या खातीर सर्गांनी पगला तुका सोम्या जेसू सगळ्या वर्सां आमच्या शेतां वाडी तोटाचेर गोरवामोट जातीचेर तुजो आशिर्वाद घातल्या खातीर त्या कोविड पिडे वेळार विशेष रितीन आमच्या गोंयत आमी भोंवले ह्या आमी तुमच्या गोंयत आमी जाल्ले फळ विशेष रितीन आमच्या ह्या परिसरांत जाल्ल्या फळाक बरो प्रतिफळ आनी बरें मोल तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर फाटल्या सगळ्या वर्सां आमच्या कुटुंबांत जाल्ल्या बऱ्या घडीतां खातीर तुमच्या थंय जाल्ल्या बरेपणाक मुख्यान एक 2 मिनटां तुमी अर्गां दिल्यात ह्या वर्सा आमकां आमच्या इस्कॉलाक नवो प्रांशुपाल जावन बाप जेसनाक दिल्ल्या खातीर आमच्या फिरकस भौगोलीक परिशदे मदीं आमच्या कुटुंबान आमच्या फिरगजेंत ह्या कोविड वेळारी हर एक कार्य सर्व रितीन बऱ्या रितीन जावंक आदार दिल्ल्या खातीर आमच्या सभार पिडेस्तांक बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर सांगतास तांची पिडा सुसंग धैर्य आनी आदार दिल्ल्या खातीर आमच्या फिरगजेंत आसच्या सर्व संघ संस्था मार्फत आमच्या फिरगजेचें बरेंपण जाल्ल्या खातीर विविध फेस्तां परबे वेळार बऱ्या मनाच्या दाणी मडीफात आमची फेस्तां आमचे संभ्रम बऱ्या तरेन जावंक आदार दिल्ल्या खातीर आमच्या फिरगजेंत काजरी जोड्यांक भुरग्यांचें बेणे फावो केल्ल्या खातीर आमच्या फिरगजेच्या सगळ्या चलयांक बरी सैरीक तुवें फावो केल्ल्या खातीर सोम्याक आमी वाखाणया सोम्याक आमी अर्गां दिवया तूंच म्हजो सोमी तूंच म्हजो देव वाखाणणी तुका काळसंतां आमच्या जिवितांत जशें त्या दासन कोडकारां पैकी समार्याचो एक कोडकार देवाक अर्गां दिवंक आयलो पण सगळ्या वर्सां जर तर कितें म्हणी देवान बरेंपण तुमच्या जिवांत केलां देवाक आमी अर्गां दिवया कुटुंबांत दूख जाता आसतना देवाक उलो मारता तर बरेंपण जाता आसतना सोम्यान आमकां राखूंक ना गे आमी सोम्याक उलो मारनातल्या तो व्हडली सोमी आमचे मदें रावून आमची जतन घेवना गे किर्तन म्हणटा सोम्याक अर्गां दिया कित्याक तो बरो ताचो मोक्ष आसनाक मेळटा किर्तन 107 किर्तन 30:4 म्हणटा सर्वेस्पराक सदां काल अर्गां दितलो ताची स्तुती निरंतरी म्हज्या तोंडांत आसतली किर्तन 70:5 म्हणटा तुका अर्गां दिता देवा तुका अर्गां दिता तुजें नाम आमी उलो मारता मुरी माय कितें म्हणटा म्हजो जीव सर्वेस्पराची व्हडवीक घेता म्हजो देवा म्हज्या तालुकांतय संतोशान उरता सिमियन प्रवादी बाळका जेजू घेवन देवाक अर्गां दिता आनी म्हणटा सर्वेस्परा आतां जाल्यार म्हाका समाधानान वर कित्याक तुजी सोडवण हांवें दोळ्यान देखली तर सोम्याक आमी अर्गां दिवया हांव म्हणटा गीत हें तुजे उपरांत तुमी गावचें
सोमी तुम समोसो देव वाखणी तुका काळजांता तुम समोसो रसना तुम समोसो धणी वाखणी तुका काळजांता सांगता तुम समोसो सोमी तुम समोसो देव वाखणी तुका काळजांता तुम समोसो रसना तुम समोसो धणी वाखणी तुका काळजांता तू सुजेसू उजवाड मोजो सांडलेल्यांक लागीं आसो विश्वास तुजे मोजो ठेवता तू सुजेसू कितलो मोजो मोगुणा आनी तुजे असलो दागोन तुजे सची येता तू समोसो सोमी तुम समोसो देव वाखणी तुका काळजांता तुम समोसो रसना तुम समोसो धणी वाखणी तुका काळजांता कितल्या पुरब्याची उतरां मोगाच्या भावनान भयणीनो तूच म्हजो आधार तूच म्हजें बळ वाखाणणी तुका काळजांता सर्वंगाराचे झरीतां संतोषान तुमी उदाक व्हरतल्यात सोमी म्हणटा हांव जावन आसा तुजें बोल तुजें खोटें तुजो भद्र आसलो तूच म्हजें सूख वाखाणणी ह्या सोम्याक आमी तूच म्हजो आधार तूच म्हजें बोल वाखणी तुका काळजांता तूच म्हजो आसरो तूच म्हजें सूख वाखणी तुका काळजांता सांगात घट्ट म्हणया तूच म्हजो आधार तूच म्हजो देव वाखणी तुका काळजांता तुच म्हजो रसना तुच म्हजो धणी वाखणी तुका काळजांता तू सुजेसू सांगात म्हजो वायट वेळार आदर तुजो गोपान तुज्या संतोष कितलो तू सुजेसू राई म्हजो उरपेसो संदीर जोसो तारो म्हज्या जिविताचो तूच म्हजो सोमी तूच म्हजो देव वाखणी तुका काळजांता तूच म्हजो रसना तूच म्हजो धणी वाखणी तुका काळजांता तूच म्हजो सोमी तूच म्हजो सोमी तूच म्हजो देव वाखणी तुका काळजांता तूच म्हजो रसना तूच म्हजो धणी वाखणी तुका काळजांता सोम्याक आमी आराधना करया सर्व आमी ती घालया नोव्हेंबर थोड्याच घंट्यांनी आमच्या समोर सोम्याक काम येता वेळ देवान दिल्ल्यान कांतले हे सगळ्या वर्सा सोम्याक आमी समर्पया आमचे कुटान फाटल्या वर्सांनी मोगाच्या भवनान बेनिनो ह्या कोरोना मरी फाद आमी सोंसुल्ले आकांत अनवाल आनी थोडी आमच्या कुटुंबांत जाल्ली मरणां तांकां दुखाच्या सागराक शेवटिल्यांत मुखल्या वर्सा देवाची कृपा आमी मागया
आमचे सगळे कुटां सोम्याक समर्पया. आपल्या बडव्यांक सोमी आमच्या घराच्या वणटी भितर रावून आमच्या कुटुंबाक वायट घडनातलेले बरे राखून दी. दारवोट्यांतल्यान भितर भायर सरता आसतना सोमी आमच्या दारवोट्यार रावून दी आनी आमची भावना सांभाळून दी. देवसार पिडा शिडा घेऊन वेता आसतना भागलारस ती पिडा काबार जावन दी. आमच्या घरांतल्या कुटुंबाच्या संद्याक लागना जावन दी. दुस्मानकाच्यो संती देवसार हाडून येता ती आमच्या कुटुंबाक बेसांक करिना जावन दी. देखून ह्या वक्ता आमी समर्पण दिवया आमच्या हर एका कुटुंबाच्या संद्याक, आमच्या पतीक पत्नीक, कुटुंबांतल्या मालगड्यांक वेळेस सगळ्या वर्सां तांकां भलायकी मेळच्या. परगांवांत आसलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या सन्याक सोम्याच्या पांयां तळा समर्पया, तांचे पासून मागया. आमच्या भुरग्यांक इस्कॉलाक येतना जावं ओमायक्रॉन, जावं कोरोना, जावं खंयचीय वशाची पिडा आमच्या भुरग्यांक दुश्टना जावं दी. आमच्या युवसनाक देव आपल्या बळवंत हातांनी राखून दी, सांभाळून दी. वायट संगती करता आसतना आपल्या बडव्या रिफात तांकां जागोवन दी आनी बऱ्या वाटेन तांकां सोडून दी. आमच्या कुटुंबाच्या सन्याक, आमच्या घरा भायरच्या कुटुंबाच्या सन्याक सोम्याक समर्पया. तांच्या कामांत, तांच्या वावरांत देवान तांकां आशिर्वाद दिवच्याक. सोम्याक आमी समर्पया. जावं प्रेमच्या वर्सा आमी येवजण केली योजना, जावं पुरो पुताचें ह्या दुयेचें काजर, जावं पुरो बरी सैरीक सोचाक आशिर्वाद आसात, जावं पुरो आमच्या जोड्यांक, आमच्या कुटुंबांतल्या जोड्यांक भुरग्या बाळाचें देणें, जावं पुरो मारेकार पिडा आमच्या कुटुंबांत कोणाक बसता, समाधान शांती बरी भलायकी, जावं पुरो खंयचेय रीण काडलां आनी फारीक करूंक कश्ट जावन त्या रिणाची भरती करच्याक एक सुद्रावणी ह्या संद्राक देवान दिवच्याक. आमचो वेवहार, आमचे बिझनेस सोम्याक समर्पया. आमचे शेतां बाटां तोटां मनजाती गोरवां सोम्याक समर्पया. पिडे शिडेन ताचो विबाट जायना जावच्याक. सोम्याक आमी समर्पया. फिरगजेंतली अस्खत कुटुंबां, दुखाच्या कोणाक आसली कुटुंबां, येर आयिल्लीं कुटुंबां, आर्थीक संकश्टाक वळव जाल्लीं कुटुंबां, सोम्याक आमी समर्पया. आमची धर्मिकां, आमच्या कुटुंबांत म्हणून उपसरलीं देवा पुण्य, आमच्या कुटुंबांत उपसरले पाद्र्यागो, ह्या फिरगजेक सेवा दिल्ले याजक धर्मीक, सोम्याक आमी समर्पण दिवया. आपल्या सगळ्या वर्सां आमी आमची दोनी शाळा इस्कॉलांत शिकचीं भुरगीं बाळां, सिस्टरां, मास्टरां, शिक्षकां सगळ्यांक आमी सोम्याक समर्पया. सोम्याक आमी समर्पण दिवया. आमच्यो वायट करण्यो नव्या वर्सा नवे निर्धार घेवन आमी आशेता अंतर. सोम्याक आमी समर्पया. आमच्या फिरगजेच्या दोगां जण याजकांक फिरगजेंत सोम्याची सेवा मुरबेण करच्याक, वायटांतां आनी पिडे शिडेतां तांकां राखच्याक. सगळ्यो संगती
सोम्याक समर्पया पवित्रत्म्याची ससाय मागया फकत एक वर्स म्हणटा येवकार पवित्रत्म्या तुका आमचे मदें बरं आमकां तुजे कृपेन राव तूं आमचें सगळें दोन पटी म्हणून सक्रामेंताच्या बेसा आमगेलच्याक आमकां समी तयार करया येवकार पवित्रत्म्या तुका आमचे मोरें बरं आमकां तुजे सत्तेन राव तूं आमचे सगळें सांगात गम्या तुकल्या येवकार पवित्रत्म्या तुका आमचे मोरें बरं आमकां तुजे सत्तेन राव तूं आमचे सगळें तुमची विधींचे उदार तूं सुकर्णांतली भुजवंदार आनी भूदेना सगळेंच तूं येवकार पवित्रत्म्या तुका आमचे मदें एक पवित्रत्म्या नवे वर्स तुज्या कृपेन भरच्या तुज्या आदारान भरच्या आमकां आदार दी येवकार पवित्रत्म्या येवकार पवित्रत्म्या बरं चिकन तुज्या मुखार तुज्या मुखार पवित्रत्म्याच्या कृपेन सगळे वर्स नवे वर्स देवाच्या आशीर्वादान भरच्या ते सोम्याचो आशीर्वाद घेवया हे देवोडा सक्रामेंता देवा विचित्र सक्रामेंताखाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रेन आमी मानपून आमकां दयेन फावो कर तुवें केल्ले सर्व उपकार आठवून तुजी स्तुती करूंक आमकां फावो कर तुझी येताय आनी राजवट चलयताय सासनूच्या सासना आमेन.
सर्वांना बसच्या. फक्त 2 मिनिटांनी मी सचिन बलिदान आम्ही आरंभ करतो. सर्व आम्ही उभे राहूनचे.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकमूठ तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्यानो आज नव्या वर्साचो पयलो दीस आनी मोरी देवा मातेचे दबाजीक परब संतोषान आनी संभ्रमान आचारान करून एक कुटाम जावन ह्या देव मंदिरांत सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती देव मोरये परी देवाच्या मोगान आनी बेसावान भरलेली चिनी जीव आपोवणे दितात. देवाचो मोग देवदूता मुखांत मोरयेक फावो जालो आनी तो मोग जेजू मोरिफात सगळ्या मनशा कुळाक फावो जाला. मोरी आमच्या सुम्याची आवय आपणे दिल्ल्या उतराक मोगान रावुल्ले मोरयेक हो वर्तो मान फावो जाता. मोरये परी आमी देवाच्या मोगाक लालेव क्रिस्तचे खरे फाटलावदार जावन जियेल्यार आमचे जिणे पयना फवतीक बेसावां आमकां लाभतेली. आमी हे नवे वर्स आराम करता आसतना देवान दिल्ल्या जिविताच्या देण्या खातीर आनी देवाच्या मातेन आमकां सांबाळलेल्या खातीर देवाक अर्गां दिवया. मोरये मुखांत्र जेजू थंय आमचो मोग थीर जावन आनी हे वर्स आम्हा सर्वांक मोगाचे आनी बेसावांचे जावं म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. हिंच चिंतना मोतीन दवरून हे पवित्र बलिदान पेटोवच्याक आमची पातकां वळखून आमकांच आमी तयार करया. संगत आमी म्हणया सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावी भयण जुजगणी आज उसारून सांगता मनाक चिंतून तोंडाक उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत तुगे सदांच आमकां मेळये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां पावत घेयना. तुज्या खातीर तुमच्या सगळेच देवा लागीं विनंती करा प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देवांची काकूळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोव.
सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे आकांतारू आमची ठाकूर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे आणून घे इथं पवित्रत्या सांगावी देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थूया मिसाचे ते सवाल जगमादीस आचरण करून देवाकर बलिदान दिता शॉर्ट क्रिश्चियन सोजा तुकी सायपीट वाडो अर्गामीस दिता स्टीवन नवीन आखवेलो सोमनाथ वाडो आणि आयसर वासन कोसेसा वाडो देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तुवे भाग्यवंत वर्याचे अंकारपण पळादीक करून मनशा कुळाक सासनाच्या सुखाचे नाम दिले तिचे उद्देशी तुझो पोतू जिविताचो रचणार आमच्या मध्ये आयलो तर तिचे माया मोगाचे विनवणेन हर एक मनशाक जेजवानी ताचो संतोष मेळो हे आम्ही मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पता जेजू ख्रिस्तावर वितो करो देव तुझे सोय पवित्रत्म्याच्या एकपणात जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन गलान पुस्तकांतले वाचप सरस्परान मोइजेक म्हणे आरोनाकडे आणि ताच्या पुताकडे उलोवन ताका सांग तुम्ही इस्रायेलींक हे पोरी आशीर्वाद दिवंक जाय तुम्ही तांकां सांगा सरस्पोर तुका आशीर्वाद दिवं आणि तुका सांबाळूं सरस्पोर आपले मुखामळाचो प्रकाश तुजेर वापरूं आणि तुजी दया करूं सरस्पोर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आणि तुका शांती दिवं अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायेलीचे उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशीर्वाद दितलो देवाचें उतर हे आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं सातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं तुझ्या पसळीत मुखमळाचे दीस आमचे वागू हे वरवी आख्या संसारात तुझी खुशी कळली राष्ट्रां तुझी चढवत पळकून दी आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं देवा सर्जनादा तुका मागणू राष्ट्रां तुझी स्तुती करू तू
sabazantaloka shabita yenzleita Satu कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचे पोडो Satu कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचे पोडो सांत पावलोन गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रिये ताव तो जल्मलो आनी नियमशास्त्राकाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्राकाल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो अब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडार गुलाम न्हय, बगार पूत, आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारीसदारी तूं जालाय. देवाचे उतर हे सर्वेस पर तुमचे सोफे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. गवळ्यांनी धाबाधाबी वचून मुरयेक जुजेक आनी कावणेक न्हिदायल्ल्या बाळकाक तांणी देखली. बाळकाक पळयतच ताचे विशांत देवदूतान सांगले सकट तांकां समजलें आनी गवळी सांगताले तें आयकली सकणां अजा पावली. पूण मोरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजांत जोगोवन दवरून त्यो आटयताली. शेकी गवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळें देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडले. बाळकाक 8वो दीस बत्तस ताका सुनात करतना जेजू म्हणून नांव दवरलें. हे नांव तो गर्भी संभोवचे आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचें उतर हे सुवार्थेच्या उतरावर पक्षांत दैविक संगती
काळजांत जगोवन दवरया. दैवीक संगती काळजांत जगोवन दवरया. क्रिस्तदयी म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत थोड्यो संगती उडासांत उरच्यो आसात. सडाव सावन उडासांत उरची थोड्यो घडितां जाल्यार खोड उगडितां सडीत आमच्या काळजाच्या गुंडाये पर्यंत आसतात. थोडी घडितां खोडू ना पुरो ना जावंक ना पुरो म्हणून थोडे बडी अशें सांगचें आसा. हांव मेल्यारय ताणें सांगलें म्हाका हांव विसरचें. थोडे सांगचें आसा, हांव मेल्यारय ताणें केल्लो उपकार हांव विसरचो ना. घोवा बायलांनी सांगलें आसा, हांव मेल्यारय ताचे कडेन उलोवचें ना म्हणून सांगलेलें आसा. गेल्या त्या वर्सा कोरोना आयलें. थोड्यांच्या मती पाड्यार आनी काळजा कोणशार थोडी घडितां विशेष रितीन ज्या कोणाक कोवीड पिडा लागली आनी मरणाच्या थळी मुसर पावण आयलेल्यांक ते एक नायटमेर म्हूण सांगतात. स्वप्नांत पडची न्हिदेंत पडची भयानक स्वप्नांत ताका नायटमेर म्हूण सांगतात. आनी ह्यो सगल्यो संगती मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आमी काळजांत आमच्या कोणशार दवरता. पूण आयची देवस्तुती आमकां मुरये बरी दैवीक संगती आमच्या काळजांत दवरून त्यो जगोवन दवरच्याक उगडास दवरच्याक आनी आपोवच्याक आपोवन दिता. आज पवित्र सभा मोडी देवाची माता म्हणली परब आचरण करून नव्या वर्साची सुरवात करता आसतना मुरयेक आमचे बरीच सादिश्री देवाची माता, जेजूची माता आनी सोमेस्ताची माता कशी जाली आनी कित्याक जाली म्हळ्यार नियाडून तिच्या मोगाची भुरगीं जावन जियोंक आपोवणें दिता. मुरये मायेक दिल्ल्या सबार नांवां पैकी लगभग आमी आमच्या लदिनेत 50 आनी 2 नांवां लगभग आमचे 52-53 नांवां आमी ह्या लदिनेत मुरये मायेक दिता. आनी ह्या सगळी नांवां पैकी मुरयेक दिल्ल्या बिरोदांतल्यान बिरोद व्हरतें बिरोद जावन आसा मुरी देवाची माता. एक विशिश्ट आनी विशेष आनी अति व्हडलें नांव. कॅथोलीक सभेतावन विंगड सरले सबार पंगड मुरी जेजूची आवय म्हणून सत म्हणटात तरी मुरी देवाची माता म्हणलें मानून तेमकां इन्कार करतात. मुरयेचे सैमीक आवयपण मानतात तरी दैवीक आवयपण मानून तेमकां ते इन्कार करतात. पण पवित्र सभेची दस्तावेजां पवित्र पुस्तकांतली थोडी उतरां मुरी देवाची माता म्हणलें आमकां स्पश्ट दिता. एक गरजेचो दाखलो जेन्ना मुरी एलिझाबेथीक भेटोवंक गेल्ले तो वडू ताणें तिणें म्हणली उतरां, सोम्याच्या मातेन म्हणजे देवाच्या मातेन म्हज्या बेटेकेंचें भाग म्हाका खंय धांवूंक फावसलें. पवित्र सभेच्या सुरवेर मोगाच्या भावांनो भयणींनो, मुरी देवाची माता म्हणून सबार जाणां एक भक्तीन मानून घेवन आयिल्लीं तरी थोड्यांनी ते मानून घेवंक ना. कॉन्स्टंटिनोपल हाच्या एका व्यक्तीन नेस्टोरियन म्हणल्यान मुरी देवाची माता न्हय म्हणून विविध दृश्टांतां मडिफात प्रतिपादन केलें. आनी ह्या मडिफात पवित्र सभेत हेरेजी ह्या सुळकू शिकोवन आरंभ केली. आनी ह्या वक्तार 430 पापसाहेब संघात म्हणून सगळी कार्दिनालांनी पुरा बिस्पो एफेसस म्हणल्या त्या जाग्यार संघाता मेळ्ळे आनी मुरयेचे दैवीक आवयपण अधिकृत रितीन तांणी मानून घेतलें. ह्या मुरी देवाची आवय पियातोस म्हणून मानून घेतलें. पूण जाल्यारय हें सद पवित्र सभेत प्रगट केल्लें ना. पूण 20 वर्सां उपरांत 451 इसवेंत कालसिडानांत जमलेल्या पापाल सभेन मुरयेचे दैवीक आवयपण अधिकृत रितीन मानून घेतलें आनी मुरी देवाची माता म्हणून भावार्थाचें सत जावन प्रगट केलें. उपरांत हे सत मुरी देवाची माता म्हणलें सत
आईला सगळी आपसेबानी विविध तांच्या दस्तावेजांमध्ये फात आणि पवित्र सभेक प्रगट केले तरी 1970 इस्वेंत 1970 इस्वेंत पापा पाऊल सव्यान मुरये विषयी बरयले पापाल विश्वापत्र मडियालिस कुल्तुस म्हणजे मुरयेचे भक्तीपण म्हणून आम्ही समजून करेक्ट ट्रान्सलेशननी त्या मुरया एका विश्वापत्रांत मुरये मायक मुरी देवाची माता म्हणले परत उल्लेख करता आणि मुरये मायेचे फेस्त मुरी देवाची माता फेस्त जानेवारीच्या 1 पवित्र सभेक अधिकृत रीतीनं आचरण करूंक आपण दितानी म्हणता ओ संभ्रम मुरयेन सल्वासवाच्या चरित्रेंत खेळून पात्र संभ्रमको आपण दिता हो संभ्रम म्हणजे मुरयेचे देवाच्या मायेचे भगवंतपणाचे हो संभ्रम मुरयेन सल्वासवांत देवाच्या सल्वासवांत मुनशाकुळाच्या सल्वासवांत तिने खेळून विशिष्ट पात्र उगडासा काढता आणि तो संभ्रम आपण दिता तर मुरयेचे आवयपण कसं आहे 4 संगती समूह कशे येता मुरयेचे आवयपण मुनशाकुळाच्या सल्वासवाचे मुरयेचे आवयपण मुनशाकुळाच्या सल्वासवाचे संसारांत एका आवय वरवीं मुनशाकुळाक पात कायले मुनशाकुळाक कस रायले मुनशाकुळाक मरणाच्या गुंडा एक शेवटीले एका रुखाच्या फळान सगळ्या मुनशाकुळाक भूमी वायकुठाच्या भायर घाले पुनू आणि एक नवी येफ या नवी आवय मुरये मडी फात नवे फळ जिवितांत तिच्या गर्भांत किरलले आणि ते फळ साल्वासावाचे मुनशाकुळाचे हातेर जावन पावले आणि ह्या मडीफात आख्या मुनशाकुळाक जेजूच्या जल्मा मडीफात मुरयेन देवान मुरये मडीफात साल्वासावाचे दार उक्ते केले आणि मुरी माई मुनशाकुळाची नवी येव आणि नवी आवय जावन पावले आणि तेच मोगाचनो याच्या दुसऱ्या बाजपान सांगपाव गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता नेमलो काळ जातस देवान आपल्या पुताक धाडलो एका स्त्रियेक आमचो जल्मलो आणि नियमशास्त्राक आसलेल्या सगळ्यांक सुटका दिवचे खातीर तो जल्मलो म्हणजे मुरयेचे आवयपण साल्वासावाचे आवयपण देखून आजुनी मोगाच्या भावांनो बहिणीनो मुरये मायेक फाटक्याचो आसरो म्हणून बोलायतात आणि फाटक्याच्या कोणात असलेल्यांक साल्वासावाची वाट मुरी माई दाखयता आणि जेजू सरशी वसोंक सांगता दुसरे सुवातेर मुरयेचे आवयपण भावार्थाचे उगडापण थंयसर आमी पळयता जो कोण सर्गी आणि म्हज्या बापाची आसा म्हज्या बापाची खुशी करता तीच म्हजी आवय म्हणटा पवित्र पुस्तक आणि ह्या उतरां मडीफात मुरयेचे आवयपण न्हय फकत सैमीक भागार भावार्थाचे आवयपण म्हणून जेजू सांगता आणि मुरयेचे आवयपण खरेंच भावार्थाचे उगडापण कित्याक मुरयेक गर्भिसंभव या इजबी हाडटा आसतना बरी खबर दिता आसतना बडव्यान सांगली उतरां नामान मुरये कुरपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे संगी आसा मुरयेचे आवयपण मोगाच्या भावांनो भयणीनो देवाचे आवयपण कित्याक देवाक मानवण सल्ली आणि देवाच्या आवय सारकी एक मोग सोम्यासो तिने केल्लो देखून मुरयेचे आवयपण भावार्थाचे आवयपण मुरयेचे आवयपण देवाच्या मोगाचे उदापण जर तर मुरयेन ना कशी दाखयल्ली तर आमचे साल्वासांव जाते ना म्हणून थोडे भुरगे आमकां बघता मुरयेचे जनन ह्या संवसारांत देवाचे उदाहरण दाखोवन दिता निष्कळंक तिचो गर्भिसंभव मोगाच्या भावांनो भयणीनो हातांत बुडलेल्या ह्या संवसाराक देवान दाखयल्ले आशा किरण देखून जन्माच्या जेजूच्या जल्मांत न्हय फकत तिचे आवयपण परसळटा ताच्या मरणांतय जाल्यार जेजूच्या मरणांतय ते उगडापें जाता आनी म्हणटा ही तुजी आवय म्हणजे मनशाकुळाचो देवान इतलो मोग केलो की
आपल्या आवयक तिने संसाराक पाठयले देखून मुडयेचे आवयपण देवाच्या उदारपणाचो एक ठीक म्हण आमी सांगेत. जर देवाक सगळ्या सुवातेन रावूंक जायना देखून आवयांक रसले म्हणून एकलो बरें येणार सांगता जाल्यार देवाक सगळ्या सुवातेन रावच्या खातीर ताणें आपली प्रतिनिधी जावन आपल्या आवयक दिसलें आणि खरेपणी आवयचो पाठलाव करतात आणि तिचो मोग करतात, देवाचो मोग करूंक शकतात. देखून मोगाच्या भावनान बेगिनो मुरयेचे आवयपण आमकां देवाच्या मोगाचे एक उक्तापण आणि सोक्यान मुरयेचे आवयपण आमचे रक्षण आणि आशीर्वाद. हेचे पयले मासाक तुमी आयकलें गणन पुस्तकांतलें आणि थंयसर मोइसेन सगळ्या परजेक आरोनाक आणि ताच्या पुतांक दिल्लो आशीर्वाद आमी आयकलो. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवन तुका सांबाळून तुझे ताच्या मुखामळाचो परजड तुजेर फांकोवन आपले मुखामळ तुका दाखोवन तुका शांती दिवन तांणी म्हजें नांव इस्रायलांतलेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशीर्वाद दितलो. आनी किर्तनी आयचें सेम जावन आसा, जातून कृपाळ देवा तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं. पूण मुखाच्या भावनान बेगिनो देव आपणाचो आशीर्वाद दिवन थोडे फावटी मोगाच्या माध्यमाक वापरता. आनी देवान आमकां संवसारांत आसलेल्या मनशाक आमकां आमच्या गरजांक पावच्याक, आमचें रक्षण करच्याक आनी आमच्या हर एका रितीन आमकां बरें करच्याक देवान दिल्लें अपूर्वायेचें माध्यम जावन आसा आमकां आमची आवय. आमकां मुरयेच्या नांवाक असलेली ती महिमा मोगाच्या भावनान बेगिनो खंयच्याय सांत आनी सांतिनीच्या नांवांतय ना. कित्याक मोरी माय संदिग्ध परिस्थितींत देवाच्या पुताची आवय जावन वतवली आनी सोम्याक ह्या संवसाराक तिणें हाडलो. मुरये मायक वर्णन आनी तिची स्तुती गावन आनी तिच्या नांवाक बांदलेली बांदपाक 1000 लाख आनी आसात आनी खंयच्याय बळगोक सांत सांतिन्याक उबारना तसली बांदपाक मुरयेच्या मनाक ही गरज आनी पूर्ण शेतां थंयसर उबारल्यात म्हूण सांगता आसतना मुरी ह्या सर्व संगती तावन आमकां तिचें देवाचें रक्षण आनी आशीर्वाद दिता. जावं पुरो आमी जावन आसात आमचे लागशीत आसचें कन्याकुमारीत आसचें कुंशेत जेन्ना दर्यांत उसांबळ लाना थंयसर आपल्या तारवाक मारली आनी थारून बुडोवंक लागच्या त्या वखदार त्या पोर्चुगीसांनी जावं पुरो त्या ब्रिटिशांनी जावं पुरो मुरये मायक उलो मारलो आनी थंयसर वादळ रावलें आनी थंयसर मुरये मायच्या भलायकी मायेचें केंद्र स्थापीत जालें. आमी पळयता सभारपटी मुरये मायची जर तर टेंपलां आसात थोड्या गरजां खातीर थोड्या रक्षणा खातीर ती थंय उबसल्ली जावन आसात. दाखल्याक फातिमाचें कुंशेत रशियांत थंयसर घडलेल्या अवघडांक ह्या नासमाधानाक अशांतेक पूरक जावन ह्या शांती हाडच्या खातीर मागणी करच्याक आनी जिणेचें परिवर्तन करच्याक मुरयेची दिसवणी जाली आनी आपूण राखता म्हणून तिणें बसयलें. कार्मेल दोंगरार ती प्रत्यक्ष जाली आनी बळातीक हातीर म्हणजे तें बेल्लीम देव न्हू मुरी माय तुमकां सदांच राखता म्हणून तिणें सांगलें. धर्मोगाच्या भावांनो भयणीनो, जशें आमच्या कुटुंबांत एक आवय कितली जतन घेता, आवय नातलें कुटुंब खंयच्या रितीन पावता म्हणून आवय नातलेल्या कुटुंबाक मात्र तें कळीत आसा. आवय आसल्या कुटुंबाक तिचें मोल कशें म्हणून कळीत जायना. आवय नातले तवळ पतीन सगले तवळ पतीक बक्षे ते भीत पावली ह्या कळवळे कितें म्हणलें आमकां तसल्या कुटुंबाक गेल्ले तवळ आमकां कळटा. रितेपण थंयसर भोगता. वय जर तर संवसारी आवय जर तर नातल्यार आमकां इतलें रितेपण भोगता तर सगळीची आवय आमच्या जिवितांत नातल्यार आमचो आत्मो मोगाच्या भावनान बेगिनो नासाक वेतलो आनी देवसाराच्या पासाक शिरकतलो. तर ती माय आपल्या पुता जेजूक आपल्या बगलेक आपल्या हातीक घेतलेली आमकांय तिच्या हातीक घेवची म्हूण मागता आसतना तिचे बडी आमी बऱ्यो संगती काळजांत जोगोवंक आमी प्रयत्न करया.
मुरयेच्या जिवितांत विविध रितीची अणवरां आयली जाल्यार ती तिच्या काळजांत दवरता, आठयता आनी ताचो दैवीक देवाचो दैवीक सांगातपण आमकां ती भोगता. आमच्या जिवितांत विविध रितीची वायट जावं पुरो, बरी जावं पुरो घडता आसतना मुरये बरी आमी सोंसणीकाय सांबाळया, मुरये बरी आमी समाधानी जावया आनी मुरये बरी आमी हळवायेन निवोवन ह्यो संगती स्विकार करूंक शिकया. जावं पुरो जेजूचें जनन, जावं पुरो इजिप्ताक पावयान, जावं पुरो जेजूची खेळणी या जावं पुरो जेजूचें कुर्सा मरण, तिका देवात हांव वेगळें करूंक शकलें ना, बगार देवात सडीत एक करूंक शकलें आनी ह्या खातीर कित्याक तिणें ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजांत जगोवन दवरल्यो. पोरणे वर्स संपलें तर पोरण्या वर्सांतले कोडू घडिता आमच्या काळजांत जगोवन दवरया आनी देवान आमकां ह्या कोडू घडिता मरी फास जाल्यार नाश करूं ना म्हणून आमी देवाक अर्गां दिवया आनी नवें वर्स वेंत आसतना तीस मरी माय आमकां आशिर्वादान तिच्या बरो म्हणून मागया. आमेन. उबी रावया. हम स्वभावात आमी उस्वार्या सत्मंता देवाक सत्वेदा बापा सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेसू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सगळ्या विसरलो आमकां मरेतान समो पांच पिलाटा काढानी संस्थे ताका पुरसाद सोडलो तो मेलो आनी ताका नित्य पिलो तो मारले आनी केलो क्रिस्तानी सामान्य परतून जिवन सर्गात सोडलो सर्ग बापाच्या हातव्या बसला तंका उंचव्या मेलांची मुन्सिपी करूंक येतो सत्मात्मा पवित्रज्ञा कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पत्न्याचे बक्षाने कुडीचे जेवण सासण्याचे जिवीत आमेन. आमची प्रार्थना मागणी तेसावा त्या सर्गींच्या बापासमोर उभारूया. मुगाळा बापा पयसा बसोलनवरच्या पापसाहेबाक सर्व गवळी बापांक याजकांक आनी धार्मिकांक तुज्या कृपेन भर. सगळ्या संवसाराक तुजो मोग दिवन शांती समाधानाचे विसावप करच्या तांकां बऱ्या भलायकेन भर म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आणि समाजाच्या फुडाऱ्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी तांची जबाबदारी पाळताना कुटुंबाच्या व्यक्तीच्या आणि मनुष्याच्या गौरवाक पूरक संधी सेवा दिवंक तांकां तुज्या पवित्रत्म्यान भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरकस या जगाक आणि फिरकस कुटुंबाक तुज्या आशिर्वादाने भर आणि हर एका संध्यान तांच्या कुटुंबान आपली जबाबदारी समजून हे वर्स मोगाचे आणि बेसावानी बरयल्ले एक भाग्यवंत कुटुंब रुपीत करूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या प्रायवंतांक आणि विविध पिढ्यांक आणि कष्ट अनवरात विशेष जावं कोरोना पिढ्याक सापडलेल्या तुझ्या दैविक शक्तीन भर आपल्या कष्ट समोर जाय असो आदार तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मिसाव गांवांनी वोगोडच्या सर्व येसकांक आनी लोकांक तुज्या बेसाबांनी भर. सोमेस्तांनी तुजी सुवार्ता स्विकार करूंक आनी धैर्यान प्रकट करूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या मेजा भोंवती एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांक आनी आमच्या भुरग्यांक आनी युवाजनांक तशेंच गांवांत आनी परगांवांत वावर करच्या सर्व भाव भयणींक बरी भलायकी आनी समाधान लागून तशेंच नवें वर्स संतोशाचें जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी बोरगांव रावन आमच्या वैयक्तीक गरजांपासून आमच्या कुटुंबाच्या गरजांपासून जे आमच्या लागीं मागूंक सांगलां ताचे पासून मागता म्हूण बसयला ताचे पासून आमी मागया. सर्गींच्या दयाळ बापा आमी तुजे सुमार उबारलेली ही काल ती प्रार्थना दयेंत मानून घे. 2020 आनी 21 वर्सा तुवें दिल्ल्या सर्व सेवा खातीर तुका आमी अर्घ दित आसतना
मुकले 2022 हे वर्स आमी सुरवात करता आसतना तुज्या आदारान आमची पावलां काडूंक आमकां तुज्या कृपेन दवर. तुज्या उजवाडांत तूं आमकां चलय हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Serás na braço bem, tu cantas de bondita. Tu vens de lideri, kaltiam ciciri, moganti samarpita. Tu vens de leciri, serás na braço bem, tu cantas de bondita. Tu vens de lideri, kaltiam ciciri, moganti samarpita. Mugamच्या जिवीचो त्यागामच्या कष्टाचो दयेन स्वीकार करवून मागता. मुगामच्या जिवीचो त्यागामच्या कष्टाचो दयेन स्वीकार करवून मागता. Tu vens de leciri, serás na braço tu cantas de bondita. Tu vens de lideri, kaltiam ciciri, moganti samarpita. Luz da força, gurdam chavauraso. Luz da força, gurdam chavauraso. Suksantas jinietso, tu vens am kanimso, mogan pupun gimun magna. Suksantas jinietso, tu vens am kanimso, mogan pupun gimun magna. Tu vens de leciri, serás na braço tu cantas de bondita. Tu vens de lideri, kaltiam ciciri, moganti samarpita. Gurdam chavauraso, gurdam chavauraso. Mugamच्या जिवीचो त्यागामच्या कष्टाचो दयेन स्वीकार करवून मागता. मुगामच्या जिवीचो त्यागामच्या कष्टाचो दयेन स्वीकार करवून मागता. Tu vens de leciri,
Serves na prasubi, tugas ni pundita. Tuwes dilidini, hati ang cicini, moganti sa pagpita. Tuwes dilidini, serves na prasubi, tugas ni pundita. Tuwes dilidini, hati ang cicini, moganti sa pagpita. Mășeni तुमचे बलिदान सोपं पिता देवा बापा म्हणतात असले सावनी म्हणून मागात तुमच्या हातातील बलिदान आपल्या मनामध्ये मिळणे आमच्या नेत्याच्या देवा आमच्या सर्व पबेदार बाबा बरे ते सगळे तू सुरू करताय आणि तुमचं ते शेवटाक मावयताय भाग्यवंत देव मातेची दाबाची परब आणि संतोषान संभ्रमता तिचे विनवणे तुवें सुरू केलाय ते कृपेचे काम तुमचो शेवटाक पावय म्हण मागता तुझ्या प्रतिवंत पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आमची काळजा भारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाजूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तय आम्ही तुका दिन पासून फावो हो हो कायदो नीतीसो आणि आमच्या फायद्यासो देवाची माय जाल्ले नित्यांकारी वर एक नमान करताना एका ताळ्यान आम्ही तुका वाकणता तुका वंदिता तुझी कीर्ती परगडता आपल्या अंकारपणाची वडवीक सांभाळून पवित्रत्वाच्या कृपेन तुझ्या एकल्या पुताची ती आवय झाली आणि सासनिक प्रकाश तिने संसारात पाकयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आणि सर्गीचो सोपळो दळबार तुझी तर महिमा वाकणतात तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आम्ही तुझी स्तुती गायता Sărganii somsa vărna tucea văibaba Uțări ducace सर्वे sporace navi Eka tatace Uțări ducace बापा करूच तू पवित्र आणि सगळी तुझी रचना तुका वाकणता कित्याक तुझे दम जेजू ख्रिस्ता तुझ्या पुता आमच्या सोम्या वरवी पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन सर्व जीव आणि पवित्रपण उपजता उदेंती ताव अस्तमेपर्यंत तुका एक निर्मळ पेटवणी करच्या एक आशा परसा आणि समयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आम्ही हे मागणे करता तुका भेटोवच्या आम्ही म्हटल्या देणी त्याच पवित्र आत्म्यावरवी तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत संचाक तू पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आम्ही हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांत दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही सोमेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड
तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परीच्या वंचकच ताणे काल्स घेतली तुका नव्यान तेन वाचलो की आपल्या आशिसां दिली आणि म्हळें, तुम्ही सोमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आणि सासनीक कराराचे हे रगत, पातकांचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासोत आणि सोमेस्त मनशां पासोत ते वारावतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawa tosogot purgatoria. सोन्याची सो तुझे मरण आम्ही समारंभा तुझे जीवन कोण आम्ही प्रगटा तुझा येण्या सोन्याचे सूप आम्ही बापा, आमचे सोडवणे पासून तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणाचो, ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणाचो आणि सरकार चटणेचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळयत आसा. देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जीवित आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात सोडल्या, तीच बली आता तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताचे कुडीन आणि रक्तान बसताय तांता ताच्या पवित्रत्म्यान भर आणि जेजू सवे एक कूड आणि एक आत्मो आम्ही जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सासनीक दान तूं आमकां करूं आणि अशी देवाचे माये ओ भगवंत आमकां मुरयेच्या भगवंत जुजे तिसो निस्कळ पदीच्या तुझ्या भगवंत धर्मदूतांच्या आणि वैभवी रक्त साक्षांच्या आणि सुमिस्त भक्तां संगता तुवें वेचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास करता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. ताचे वरवीं सगळे संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुझ्या साखरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या, पीटर पावलोच्या गोवडी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या सुमिस्त गोवडी आणि मंडळाऱ्या बराबर तुझ्या पुतान तुका सोडून घेतलेले सगळे परजे संगती या संवसारान वाडसुरे तुझे पवित्र सभेक बाबरतात आणि प्रिती मोगान धीर कर. तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. हनवळ्या बापा, संवसारान सुटलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आणि तुझ्या इश्टगतीन या संवसाराक अंतरल्या सुमेस्तांक मायपासान तुझ्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा करू. सस्नाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळे बरे वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोम्याची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन घेवन संगत आम्ही म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमचेर चुकलेल्या कुशीता तशी आमची पातकां बोगस आणि आमकां घालणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर्व वाईटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदाराचे जो क्रिस्ताचे येणे बरोबरशान केल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुम्ही तुझ्या धर्मदूता म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर देखून तुझ्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तू जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूळ कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूळ कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभल्ली आमी सर्व सुखाकी. सर्गीची कांती जेजू सोमी, मुखात स्वीकार करया ताका आमी. भक्तीन ताका विसरया, शांतीन ताच्या विसरया. शुभ वार्ता प्रसारुया, जेजू सोमी, मोगाईक मोजात सचिव्या आमी. तुरी सांचो केवया, पाटलावता सो करुया. श्रुती रुक्ताची सभ्या,
साक्षिकाचो जाऊया ये जेजू ये दुर्बोळ्या काळजात तू ये बाबाची वाट करूंक तू ये मोगादी बोट पेटूंक तू ये जेजू ये दुर्बोळ्या काळजात तू ये बाबाची वाट करूंक तू ये मोगादी बोट पेटूंक तू ये Suyinche kandita Jesu somi Mogan svikar karya kakalami Berita kami sepya Shantinta jami sedia Subrata presaruya Indah susam jiemnya Ye Jesu ye Durbolya karzat tu ye Baba jibot buruk tu ye Yoga dibot betuk tu ye Ye Jesu ye Durbolya karzat tu ye Baba jibot buruk tu ye Yoga dibot betuk tu ye Utrang dados keloy Ratan tuja maka duloy Nitel maka keloy Dikulirkan kita Dinyak tuja Swadik sumya tuja Dikulirkan kita
म्यांकोच्या हरकाची तुका तुकाच दिल्या म्हाका हरका तुकाचा उगडा तुकाचा आता आणि सदा हरका तुकाचा उगडा तुकाचा आता आणि सदा हरकाची तुका तुकाच दिल्याक म्हाका प्रार्थूया. सर्वेस्परांच्या मोगाळ बापा, भगवंत सदांकार मरिये तुझ्या पुताच्या वयाने पवित्र सभेची माता म्हणावी पाचारता आणि ह्या तिच्या परबे दिसा तुका दिन वासून सर्गीच्या जेवणात संतोषानं मी वांटो घेतला. हे जेवण आमकां सासणी जिविताक उपकार अशें कर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. बोमगचनो तुमकां समेस्तां कर बाप जेसन आनी म्हजे नांवी देवाच्या विशेष आशिर्वादान भरलेले नव्या वर्साचे सततास भगवंत मायेच्या आवयपणाच्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. फाटल्या वर्सा कोवीड पिडेत बारी आमी मस्त कसलेल्या पूण मुखल्या वर्सा देव आपल्या काकुळतीन ही पिडा पयस करून सुखान संतोषान समाधानान जियोंक देव आमकां फावो करूं म्हणून मागता. परत तुमकां आनी परगांवांत आसलेल्या समेस्त आमच्या कुटुंबा पासून मागता आसतना नव्या वर्साचे शुभाशय पाठयता. 2 तिळसोणी एक येवच्या आयतारा मीस आसा म्हणून सांगलें 9 वरांक ते मीस आसचें ना. कित्याक म्हणल्यार आयतारा दिसा सकाळी 7:30 वरांचेर एक मीस आसा, 10:30 वरांचेर आनी एक रेस्पराचें मीस आसा, सांजेर 4:45 वरांचेर आनी एक रेस्पराचें मीस आसा आनी 5:15 वरांचेर ह्या 6 वरांचेर आनी एक रेस्पराचें मीस आसा. देखून 4 मीस आसले बरं 9 वरांचेर एक मीस आसचें ना. फाल्यांच्या दिसा सांजेर 4:30 वरांचेर आयताराचें मीस आसतलें. आयताराच्या दिसा 7:30 वरांचेर आयताराचें मीस आसतलें. आयच्या दिसा फुलांक स्पॉन्सर केला फेलिक्स डिसोजा लूट सुबाडो ताचो उपकार बावूट आसतना आयच्या दिसा केक स्पॉन्सर केल्या लॉरेट मँड नांव नाका म्हणून एका कुटुंबान 500,000 रुपया दिल्या तांचोय हांव उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा रंगीन गायन गायिल्ल्या आमच्या गायन मंडळीक हांव उपकार बावडटा. मिसा उपरांत मगचनो नव्या वर्साचे उक्तावण 1 मिनटाचे मात्र 2 मिनटां जाता तितलेंच एक उजो लावचो मात्र आसचें 2 मिनटाचे कार्यक्रम आसा. सांगात हांगासर काफी फळाराची वेवस्था केल्या. फळार न्ही केक आनी माल्ट आसा देखून तुमी ते मोगान स्विकार करच्याक विनंती करता. आयचें मिसाचें बलिदान लायव्ह प्रसार जाल्लें जावन आसा आनी उपरांत परत्याक डिवायन बोर्डाचेर तें मरू प्रसारण या पुनर्प्रसारण यमकीपुर आयल्यार हांव तुमकां सांगता. परत मगचनो ह्या फेस्ता संदर्भात आदार दिल्या सर्वांचो उपकार बावगीत आसतना आमचे मदें आसा बाप संतोष देसाय. म्हाका चड वळखना बाप संतोष देसाय आग्रा देसेजीत वाव करनासात हांगासर आमचे मदें येवन मिसाचें बलिदान पेटयला तांचो विशेष रितीन उपकार बावगता. देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां सांजेर आयचे मीस 7 वरांचेर डिवायन वर्डाचेर मरुप्रसारण या पुनर्प्रसारण आसतलें. मुगोचनो म्हाका एक बरी संगत जाली क्रिसमस फेस्ता दिसा लगभग 1,500 लोक आसले. पूण जे कितें तुमी खापी फिरली कप्पां आयिल्ल्या सुरवेक मान्ना बरी थंयसर हांगासर उडोवना. पर सोदता आसतना म्हाका 4 या 5 कप्पां या खाल्याच्या रुखाच्या जडा मरा आनी ती दवरली मेळ्ळी शिवाय उरली सगळां एकाच जाग्यार दवरली.
म्हणजे तुम्ही सडीत शिक्षीत जाल्यात म्हणले हांव समजता सडीत जावन म्हळ्यार बरी जाल्यात देखून असल्या बऱ्या मनाच्या जर तर स्पिरितान जर तर वावरल्यार आमचो परिसर नितळ उरता आजय तशेंच करच्याक तुमकां हांव आभार दिता. उबे रावया वर्साच्या निमाण्या वर्साचो संगताचो वर्साचो निमाण संगताचो नव्या वर्साचो सुरवेचो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. देव सगळ्या देण्याची जर तुमकां आपल्या कृपेन भरपूर आशीर्वाद दी आणि ह्या सगळ्या वर्सा सर्व वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळू. तोच देव तुमचो वावर खातीर करून तुमचो भरवसो सुदारू आणि शेवट पर्यंत तुमची काळजा स्वस्तिकायेन वाटलेल्या प्रिती मोगान भेटो. तोच देव तुमची कामां आणि सगळे तुमचे जिवीत शांतीन चलो तुमच्या मागण्यांक सदा खांदीत आणि सास्ताच्या जिविताक तुमकां पावो. आणि सर्व पदवेदार देवासो बापासो आणि पुतासो आणि पवित्रात्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सोबे सदा आसो. वसोलेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मगोशिनो येवचो आयतार म्हयन्याचो पयलो आयतार जाल्ल्या वरवीं भुरग्यांक दोतोर नासचें ना. आयच्या दिसा माल्ट तयार करूंक आदार दिल्या रोजेबायचो आनी मारिनाचो आनी गवळी परिशद सदस्यांचो इजाकाचो आनी सर्वांचो उपकार बावरता. ओंकार पुत्राचो हांव पामुनी आशीर्वाद Loret Saibini, bagian pusat berbeda dalam cerita semangat pace. Aisyah desa sound sponsor kelia pulse sound tanso